मये गावातल्या अंतर्गत रस्त्यावयल्यान जावपी मिनाची येरादारी एकदाची बंद जाल्ल्यान मयेच्या लोकांक आता थाकाय मेळ्ळ्या। ही मिनाची येरादारी फाटलो म्हयनोभर वादाचो मुद्दो थारिल्लो। 2 फावटी लोकांनी आंदोलनूय केल्ले। तेन्ना हो हायकोर्टाच्या वळेरी प्रमाणे जो हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू आसलो तो आता बंद जाला। केन्नाच्या 12 तारखेच्यान बंद जाला। तो आता आमकां खरोखरच बरें दिसना, कित्याक तर हय अंदाधुंदी करून ते ही ट्रक चलय लोकांची भुरगीं भायर भितून भोंवता, परत हांगा शाळा आहा, स्कुलां आहा, बालवाडी आहा, तेन्ना खूब इतको आमकां त्रास जाता, धुल्ल्याचो त्रास जाता। लोकांक सुद्दां बरें दिसलें की ह्यान फुडें असो हो ट्रान्सपोर्ट जावचो न्हू। म्हणजे भितरल्यान तुमी करपाक दिवचे ना गांवांतल्या? दिवचे ना, कित्याक इंटरनल रोड काडा आनी व्हरा। तशेंच आमचो गोवा फावंडेशनाचो आल्वारीस आहा, तेचें हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी आमकां सपोर्ट केलो। तेन्ना हो ह्याच्या फुडें जर मायनिंग सुरू जाल्यो आनी तुमच्या ह्या मये गांवांतल्यान जर ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसता? आमी फुडें रावतले, कित्याक ह्यान फुडें आतां आमी पयलीं फुडें रावल्लेच, आतां ह्यान फुडें आमी सरकारान हितून बरो हे घेवचो, कित्याक तो तांकां इंटरनल रोड काडून व्हरचो। आमच्या गांवांतून अशें व्हरपाचें ना, आमची कुळागरां आहा, शेतां आहा, सगळेंच आहा। आनी त्याच्याच फुडें तेंको न्हिबा आमची कुळागरां आहा, शेतां आहा, तांकां कोण जबाबदार? हांकां फाल्यां तर हांगासून मायनी गेले धुल्ल्यान जर पिड्ड्यार जाली, शेतां कितें जाल्यार कोण जबाबदार? हाका कोण वालिना। आमी 4 पयशे खाता ह्या शेतां उद्दिशेर, कुळागरां उद्दिशेर। म्हाका एक सांग, आता 12 तारखेक जी बंद जाली न्हू, त्याच्या उपरांत आता गांवांतल्यान त्याच्या उपरांत 2 दिसांक जाल्या मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन। म्हणजे तुमकां आता हे मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन बंद जालें तें बरें दिसता? बरें दिसता।